कॅबिनेट नाशिक जाता त्या म्हज्या महत्वाच्या कामां लागून हांव त्या दिसाक बेंगलोर आशिल्लो आनी त्यामुळे त्या कॅबिनेटाक हांव पावलो नाशिल्लो म्हणजे चल्याचें एडमिशन बाकी सगळ्या प्रोसेसा खातीर भायर आशिल्लो आउट ऑफ गोवा. सर जी तुका खातें मेळ्ळें त्या खात्याचेर तूं समाधानी आसा? पळय एक गजाल लक्षांत दवरात, हांवें जर तुमकां सांगलें ज्या म्हजे सारक्या मनशाच्या हातान म्हणजे हांव विरोधकां आसतना हांवें दीस काडला म्हणजे 2007 ते 2011 पर्यंत आसा न्ही खंयच्याच प्रकारचे आमकां काँग्रेस सरकार आशिल्लें त्या वेळार खंयच्याच आमकां आमदार मंत्री त्या वेळार खंयची मदत करनाशिल्ले. अशें आसतना सुद्दां आज तुम्ही पळयलें की त्या आमोण्यात आमचो बलराम शिक्षण संस्थेचो प्रकल्प आसा तो त्या वेळाचेर केल्लो म्हणजे केंद्रांतले पयशे हाडून आसा म्हणजे त्या वेळाचेर अप्रुवल बाकी सगळें त्या वेळार केलें. 2017 ते 22 हांव खंयच्याच आमदार ना खंयच्याच पावर ना म्हणजे खंयच्याच प्रकारचे काम म्हणजे सामाजीक जे काम हांव करतालो तुम्ही सगळ्यांक पयलें आसतलें खंयच्याच प्रकारचे काम हांव केन्नाच हाडूंक ना म्हणजे म्हाका अशें कश्ट चड घेवचे पडले. आज तर हांव सत्तेक आसा आणि पक्षाचो प्रमुख घटक आसा त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या खात्यामध्ये काम करपा खातीर खंयच्याच प्रकारची अडचणी म्हाका येवच्यो ना आनी म्हाका पदोळे आमकां पत्रकारांक सांगितलें हांवें की जे म्हणजे 1.5 वर्स तरी म्हाका मेळ्ळें जाल्यार किमान हांव 3 वर्सांचो कालखंडा इतलें काम करपाची क्षमता म्हाजी आसा की म्हजे आसा तें संघटन आसा म्हणजे हांव एखादें काम करपाक गेलो जायत न्ही म्हणजे काणकोण पासून पेडणे पर्यंतचे लोक आसा न्ही ह्या सगळ्या कामाक मदत करपाचे लोक मेळ्ळे आसा. म्हणजे तुम्ही लोकोत्सवाचे कन्सेप्ट पळयले लाख लोक येता म्हजे कडेन पयशे आसा म्हणून लोक येना त्यामुळे अशा तरेचे मदत करणारे लोक आसा आनी त्या भरोशाचेर हांव 100% हांव ताचे करून दाखयतलो. ह्या विशया संदर्भांत आसा न्ही म्हाका जितली आर्थीक तरतूद करून घेवपाक जाय ती हांवें 100% जरी त्या वेळाचेर जर नासली जाल्यार सुद्दां जे आसा न्ही येता ते 25 तारखेक त्या नंतरच्या काळात 100% ती करून हांव घेतलो. परिस्थिती आमची जबाबदारी आसा सरकार आमचें आसा त्यामुळे पैसे ना अशें न्ही पयशे एखादें काम करपा खातीर आसा न्ही 100% पैसे त्या खात्याक हाडून घेवपाचें काम करपाची धमक म्हाजी आसा. आसात ते समजा कमी आसत जाल्यार ती तूप जी आसा भरून काडपाची हांव एक सिनियर मनीस मरे म्हाका खंयच्याच प्रकारची अडचण येवची ना. अधिवेशनात लास्ट दिसा सांगले म्हणटात मुख्यमंत्र्यांनी की आपण नाका मंत्री पद म्हणून तरी तुम्ही घेतले तुमकां फोर्सिफुली बी दिला नाही फोर्सिबिलिटी न्ही पळय पक्षाक मरे एक संघटनेचो कार्यकर्तो म्हणजे रमेश होळकर संघटनेचो म्हणजे संघटन स्कीम आसा हे सगळें जाणा तुम्ही जाणा लक्षात येते त्यामुळे संघटनेचे स्किल आशिल्ले कार्यकर्तो सभापती असले कारणान तो पक्षाच्या फोरमाचे बाकी सगळ्यांचे फ्रंट पेजीर वचून तो काम करूंक शकना. त्यामुळे म्हजे स्किल टॅलंट जे आसा पक्षाक जाय अशा प्रकारचो आदेश दिल्लीच्यान बाकीच्या सगळ्यांनी आयले म्हणून तो मान्य करपाक पडलो मान्य करूंक जाय पक्षीच सर्विसेस न्ही पक्ष आता आम्ही पुढे अशी एक चर्चा आसा तुमकां उपमुख्यमंत्री पद जाय आसलें अशें म्हणजे पळय हांवें सांगलें एक गजाल हांव मंत्रीच नाका म्हणटा त्यामुळे उपमुख्यमंत्री पद मागपाचो विशय काय ना तो विषय घेतले मंत्रीपद मी घेतलें पक्षा आदेश म्हणजे पक्षाक जर म्हणजे गरज आसा जरूरत आसा जाल्यार आमी करपाक जाय कांयच ना हांव सिनियर लिडर आसा त्यामुळे पक्ष संघटन जे आसा न्ही आमीच सोडपाची गरज आसा आनी त्यामुळे ही जबाबदारी हांव म्हज्यान एज एक सिनियर लिडर संघटनेचो कार्यकर्ता आसा न्ही हांव म्हज्यान जाता तितलें आसा न्ही पक्षाची जबाबदारी आसा म्हजे खांद्याचेर हांव घेतली.